स्पीकर सर, हांव हे बजेटा वयले डिस्कशन सोंपयता आसतना म्हाका एक ल्हानशी कुसुमाग्रजांची कविता याद जाता आनी ती कुसुमाग्रजांची कविता म्हणटा आनी हांव म्हाजें बजेटा वयलें डिस्कशन सोंपयता. या मातीने दिला वारसा कठोर छाती दगडाची, दिली नद्याने ध्येयासाठी समर्थता बलिदानाची, पहाड डोंगर येते सांगती अजिंक्यता अभिमानाची. मातशेराव सुधीर बाब न्हिदला, मातशें उठय ती हांव मागीर जाय जाल्यार तुका कोंकणींतल्यान करून परत अंतमोड आयकतो तो अंतमोड बस तेका सारकी कळटा ती कविता. अंतमोड तेका न्हिदेन सुद्धा कळटली. जगदंबेचा पालव येथे लढवयांच्या सदाशिरी, रणफंदींची जात आमुची कोण आम्हा भयभीत करी, रणफिंदांची जात आमुची कोण आम्हा भयभीत करी. हे कुसुमाग्रजांच्या सांगता असताना आम्ही तयार असा विकसित भारताचे स्वप्न साकार करपा खातीर, म्हणजे विकसित गोवा करपा खातीर म्हाका विश्वास असा की विकसित भारत 2047 आणि विकसित गोवा 2037 करपा खातीर गोंयकार ही आमकां संद दितले इतकेंच सांगता आनी म्हाजें बजेटा वयलें डिस्कशन सोंपयता. देव बरें. स्पीकर